कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन अदिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। उसगांवचे ते 5 वर्साचे चलयेक पयली बाटबान बुडोवन मारले, उपरांत पुल्ले। घोबायल पप्पू आणि पूजाचे कर्म दोगांयकूय 6 दिसांची पोलीस कादय। राज्यात अपघातांनी मरण थांबना, हरमल आणि फोंड्या जाल्ल्या अपघातांनी 2 जीव गेले। हरमला दुचाकीच्या दबग्यात उल्हास गोकर्णकाराक मरण, जाल्यार फोंड्या ट्रक आणि दुचाकीच्या अपघातात एकनाथ शेटकाराक मरण। फाटल्या 6 वर्सांत गोंयांत 200 खून, प्रमोद सावंत सरकार राज्यात कायदो सुवेवस्था राखपाक अपयशी, काँग्रेसीचो आरोप। सरकारी नोकरे खातीर खासगी क्षेत्रात नोकरेचो अनुभव सक्तीचो, मुख्यमंत्री उलयलो। सरकाराच्या इंटर्नशीप येवजणेचो घेवचो लाव म्हणून आवाहन। बाणावले पार्किंग सुवातेर सोरो आनी ड्रग्साचे सेवन, वॉरेन आलेमांव म्हणटा आमदार बेजबाबदार। आमदार म्हणटा पुलिशेच्या आशिर्वादान चल्ला ड्रग्साचो कारभार। आणि उजो पालोवपी दळाचे आता अग्नी संदेश ॲप, आपत्कालीन परिस्थितीत जातलो ॲपाचो बरो उपेग, लोकांकूय ॲप पडटलो बऱ्याक, संचालक नितीन रायकर उलयलो। आता खबरो विस्तारान। दुबावीत जोडप्यान बाटबान बुडोवन आपल्या चलयेचो खून केला अशें उसगांव कासल्ले वाठारांतल्या त्या सान चलयेची आवय सांगता। चलयेच्या नाका तोंडात उदक वचून मरण आयिल्ल्याचो अंदाज आसा। दुपावीत आरोपी पप्पू आणि पूजा कांबळे हांकां खर ख्यास्त दिवची अशी मागणी ते चलयेचे आवयन केल्या। पळयात पुराय बातमी। उसगांव कसल्ले वाठारांतल्या त्या सान चलयेच्या नाका आनी तोंडात उदक गेल्यान घुसमटून तिका मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा। दुबावीत पप्पू आणि पूजा कांबळे ह्या जोडप्यान 25 वर्सां उपरांत लेगीत भुरगे जावंक नाशिल्ल्यान निराशेन शेजाऱ्याचे चलयेचें अपहरण करून तिचो खून केलो। ही घडणूक देव देवस्पणाचें प्रकरण आशिल्ल्याचें सामकार आयला। शुक्रारा चलयेचो खून करपी जोडप्याक फोंडेच्या न्यायालयात हजर केले। दुबावीत जोडप्यान बाट टबात बुडोवन आपल्या चलयेचो खून केला अशें चलयेच्या आवयचें म्हणणें। दोशी जोडप्यांक खर ख्यास्त दिवची अशी मागणी आवयन केल्या। त्यांनी किती कृत्य केला ते समजा वाईट कितले चली तू? 2 हे व्हडले हे व्हडले धाकटे आसा। तेंगेर वयताले ते ना वसना, फर्स्ट टाइम गेला ते थंय तेंगेर। पण किती लोक सगळे तेंगेर ते भुरगीं खेळपा बी वयताले बी म्हणून? ना हांव गेले न्हू तर वयताले, ना वसना रे तशें। अशी तुमचे वांगडा रिलेशन बरें आसलें? बरें आशिल्लें। येवन गेले ते घराक येवन म्हाज्या भुरग्यांक 2 चॉकलेट दिवन दोगांक येवन बसून उदीक पिवन गेले ते दिसा। हय ते दिसा। आनी तेंचे घरात बी गेल्ले हांव। पण ते कित्याक लागून तेणी अशें केलें आसतलें? कितें खबर, देवाकूच खबर, म्हाका बी कळत ना कितें जालां म्हणून। खंय वयताली? खंय वयताली? तिस्कार वयताली कामाक। आनी हो खंय वयतालो? तो वेल्डिंग काम करतालो तो गॅरेजान। अशें कोण बी आपयलेले वेल्डिंगाक तो वयतालो। पण हे कृत्य कोणी दोगांनी लागून केला आसतलें काय एकट्याने कोणी केला आसतलें? दोगांनी केला खंय थंय पुलीस स्टेशनान सांगला तेणी। तू कित्याक लागून जावंक शकता की तेंगे भुरगीं बी अशीं आसा ना बी अशें? तेणेन कितें म्हटलें पुलीस स्टेशनान, म्हाका अशी कोणी सांगल्या म्हाका भुरगीं जायना, तूं अशें कर, म्हाका भुरगीं जातला म्हणून तेणें अशें। काही वर्सांचे पप्पूच्या उपरांत येयले ना, पप्पू पयलीं येयले। पप्पूच्या पयलीं येयल्ली? पप्पू मागीर येयला हांगा शुगर फॅक्टरी रावतालो तो मागीर येयला। तेणी घर बी बांदला म्हणून आमकां बी कळना, आमी वळखनासले। पूण हे चली तेंगेर वयताले खेळपा बी दिसता? हय चली वयताले थंयच खेळटा ते, तेज्या अशें वयर केन्ना येयनासले ते। नमस्कार, आमी उदगांव कसल्ले हांगा आसा, जे जाग्यार काल हे जे घर आसा त्या घराच्या भितर त्या चलयेचो हांगा मृतदेह सापडलेलो आसा। आनी हो जो आसा आमचो कांबळी, पप्पू कांबळी यांनी आनी तेजी बायलेन पूजा कांबळी यांनी ताका मारलेले आसा आनी आपल्याच घरान पुरलेले आसा। हो जो कांबळी आसा तो हेजे पयलीं शुगर फॅक्टरी कडेन रावतालो आनी तेणी हांगा जागो घेतला आनी जेन्ना हे घर बांदलें तेन्नाचे हांगा रावपाक लागलो। आनी जी ती चलयेची आवय आसा ती ताका लग्न करून बिजापूर तेवटेच्यान दिल्ली आसली ताका।
आनी ती लग्न करून जेन्ना ती तेंगे कितें तरी जालें सगळ्या भुरग्या शिक्षणा खातीर गोंया आयलें खबर ना, परत ती आपल्या आवय कडेन हांगा रावपा आयली. तेजी आवय आनी ती चली आनी 2 भुरगीं ही थंय रावताली तेन्ना 1-1.5 वर्सां जाली ती हांगा येयली. हांगा फक्त जी CCTV आसा ते CCTVक लागून ते हांगा सांपडलेले आसा. तेंगेर CCTV येता ते भितर दिसले पुलिसांक आनी वयता ते दिसोन जाय. हे संशयाचेर तेंच्यांनी घराची जेन्ना झरती घेतली जाल्यार ते घरान भितर तेका एक कडेन ते पुरलेले सांपडले. आनी जे तेजी आवयन आरोप केला की तेका बुडोवन मारला आसतले म्हणून ते टॉप एक व्हडल्या टॉपाक उदक घालून चलयेक बुडोवन मारल्या अशी तेजी म्हणणी आसा. आनी ती जे तेजे वयल्यान ते मारून जातरी फोणकुलान ती वयल्यान टॉप घातलेले आनी तेणी सांगलें की ती खंय कोणाक सांगताली की आमी वचपाची म्हणून. आनी ते राती कडेन जर पुलिसान ताका धरून आले ते दुसरे दिसाक तेच राती कडेन ती गांवांत 3 म्हयन्या खातीर वचपाची आसलेली. तो पर्यंत मृत्यूचे भितरूच उरता आशिल्लो अशी तिची म्हणणी आसा. गोमंतक TV खातीर कसलेच्यान एकनाथ किडे. फाटल्या 6 वर्सांत गोंयांत 192 खुनाची प्रकरणां नोंद जाल्या. 2019 ते 2024 मेरेन खुनाचे आंकडे पळयत जाल्यार भयंकर दिसतात. प्रमोद सावंताचे भाजप सरकार कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक अपयशी थारला असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान केला. गोंय हे शांतीप्रिय पर्यटक राज्य, पण आयच्या परिस्थितीन वाडटे गुन्यांव पळयत जाल्यार गोंय हे शांतप्रिय राज्य उरला काय असो प्रश्न उप्रासता. फाटल्या 6 वर्सांत गोंयभर 192 खुनाची प्रकरणां पुलीस स्टेशनांनी नोंद जाल्यात. गोंयांत वाडटी खून प्रकरणां पळयत जाल्यार पुलीस यंत्रणेचेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह उबो रावता. 2019 ते 24 मेरेन खुनाचे आंकडे पळयत जाल्यार भयंकर दिसतात. 2019 वर्सा 33 खून नोंद जाल्यात. 2020 34, 2021 26, 2022 वर्सा 44, 2023 26 जाल्यार 2024 29 खून जाल्यात. पुलीस खात्यान जारी केल्ल्या ह्या आंकडेवारीन सगळ्यांत चड खून 2022 वर्सा जाल्यात. हे सगळे पळयले जाल्यार गोंयांत गुन्यांवकारांक गुन्यांव करप सोंपें जाला काय असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना. प्रमोद सावंताचे भाजप सरकार कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक अपेसी थारला काय म्हणीत हे स्थितीचेर काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान भंय उक्तायला. पळय आमी म्हाका दिसता बरेच फावटी सांगला आमी पुलिसांचेरूय फंक्शनिंगाचेर बोट दवरला आनी हे सरकाराच्या अंडर जे होम डिपार्टमेंटान जो कंप्लीट फेलियर जाला कित्याक पुलिसूच आमी पळयला काही केसींनी सेन्सिटीव केसींनी कंप्लीट कशे फेल जाले आनी इनवॉल्ड आसले. इवन जे अंडर ट्रायल्स कोण लोकपान आसले तांकां भायर काडून पळोवपाक हें आमी दाखोवन दिलां लोकांक हाजे पयलीं. आनी वेळान वेळ आमी सांगत आसा लोकांक की BJPचे हे सरकाराचे अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत एज चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेल जाला. आनी ताजें उदाहरण म्हणटकूच जे तुवें आतां सांगलां 6 वर्सांत 192 मर्डर जाले म्हणून ही खरी गोंयांक सामकी एक लज्जास्पद गजाल. कित्याक गोंय हांवें काल स्टेटमेंट सांजचो केल्ले प्रमाणे जो एक ल्हान ते 4 वर्साचे चली भुरग्याचो मर्डर जालो थंय बी ब्लॅक मॅजिका खातीर इतलो दुर्दैवपूर्ण. आमी कालूय तेंच सांगलां की सरस फेस्टिवलाक महिला आनी भगिनी बद्दल मुख्यमंत्री उलयता आसतना दुसऱ्या सायडीन तो मर्डराचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें ही सामकी एक दुखाची गजाल. आनी गोंय सारके राज्याक जो एक पॅराडायस म्हणून सबंद देशभर जगभर वळखताले ऑफ पीस ऑफ टुरिजम हे राज्यान अशी आज घटना घडून आज आमचे राज्य वचून उत्तर प्रदेश आनी बिहार सारखे जे स्टेटी क्रायम कॅपिटल्स म्हणून वळखताल्यो तांचे कडेन कम्पीट करता आनी आज तांचे बरोबर तांचे पंक्तेन आज गोंय राज्य भरून हे BJPच्या सरकारान बसयला. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. हाचे फुडें सरकारी नोकरी खातीर खाजगी अणभव प्रमाणपत्रां सक्तीची आसात. ताचे बगर कोणाकूच सरकारी नोकरी मेळची ना अशें विधान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां. सगळ्यांनी सरकाराच्या इंटर्नशीप येवजणे वरवीं 1 वर्साचो अणभव घेवचो. आतां मेरेन ह्या येवजणेचो लाव 20 ते 25 हजार लोकांनी घेतला अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. लोक म्हणटा नोकरी ना आनी कितल्योश्योच नोकरी आसा त्यो घेवपाक मनीस ना अशें इंडस्ट्रीवाल्यांचें म्हणणें आसा. इट इज द सेम PM इंटर्नशीप प्रोग्राम प्रधानमंत्री इंटर्नशीप प्रोग्राम हो माननीय प्रधानमंत्र्यान सुरू केलो आनी जवळपास 1 करोड 1 कोटी भुरग्यांक PM इंटर्नशिपान घेवपाचें थारलें. गोंयांतले जवळपास आयच्या डेटीक 1000 वॅकन्सीज वॅकंट आसा. आतां हो PM इंटर्नशीप प्रोग्राम कितें तेणी सांगला त्या प्रमाणे कांयच तुमकां करपाचें ना. तुमी फक्त पयलीं QR कोड स्कॅन करा तुमकां रजिस्टर करा. नोकरी खंय ते ऑटोमॅटिकली तुमकां ते PM इंटर्नशीप प्रोग्रामा खातीर हांगा आसा 4 न्ही 5 ऑप्शन दितले. आतां तितून दितले कितें 5 ऑप्शन दितले वेगवेगळे. कोण म्हणटलो कदाचित आपूण ग्रॅज्युएशन करता थोडे जाण ग्रॅज्युएशन करता आसतनाय ऑपॉर्च्युनिटी आसा थोडे जाण घरा कडेन बसता ताकाय ऑपॉर्च्युनिटी आसा. इट इज व्हेरी सिंपल. गोंयच्या कंपनी कडेन जेन्ना हांवें मिटींग घेतली आनी मिटींग घेतल्या उपरांत डिस्कस केलें तांचें म्हणणें आसा
की फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम वी आर पेईंग फ्रॉम द 15,000 to 20,000. इतले 15,000 ते 20,000 रुपया ह्याच्यामध्ये आम्ही फारीक करता. फक्त सकाळी 9 ते 5 हो PM इंटर्नशिप प्रोग्राम करता. दुसरी न्ही, ॲडिशनली म्हणजे PM ऑफिसांतल्यान म्हणा किंवा कॉर्पोरेट मिनिस्ट्रींतल्यान म्हणा ते कितले पे करता खबर आहा? 4,500 रुपया. ते डायरेक्ट तुमच्या अकाउंटार येतले. म्हणजे कंपनी पे करतली धरून तर 15,000 रुपया किंवा कंपनी पे करतली 20,000 रुपया आणि 4,500 रुपया एवरी मंथ तुमच्या अकाउंटाचेर येतले. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 20,000 प्लस 4,000 24,400 रुपया. आता हे कित्या खातीर? जस्ट पास आउट जाल्लो ग्रॅज्युएट हाका जर शिकतलो आसत जाल्यार इंटर्नशीप करप गरजेचें आसा. आमी एप्रेंटिसशीप करप गरजेचें आसा म्हणटा. ऑन द सेम लायन इंटर्नशीप किंवा एप्रेंटिसशीप हे कित्याक तेंय बी सांगता. फाल्यां सकाळी जर तुमी गव्हर्मेंटात जॉबाक वतले, हाज्या पयलीं ते नासले, प्युनाचो पोस्ट आसूं किंवा LDCचो पोस्ट आसूं जाल्यार तुमकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी. बाणावले दर्यादेगेच्या पार्किंग सुवातेर ड्रग्स आणि सोरो पिवपाचे प्रकार वाडले. थळाव्या आमदाराक हाचे कांयच पडून गेल्ले ना म्हणून वरेन आलेमाव अशें म्हणणे. जाल्यार बाणावलेत पुलिसांच्या आशिर्वादान ड्रग्साचो कारभार चल्ला असो थेट आरोप आमदार वेंझीन केला. बाणावले दर्यादेगेच्या पार्किंग सुवातेर ड्रग्स आणि सोरो पिवपाचे प्रकार वाडल्यात. थळाव्या आमदाराक हाचे कांयच पडून गेल्ले ना अशें वरन आलेमाव सांगता. जाल्यार पुलिसांच्या आशिर्वादा शिवाय ड्रग्स विकप शक्य नाशिल्ल्याचे आमदार वेंझी वेगासाचे म्हणणे. सोरो पिवन बाटल्यो, बियरीची कॅनां आणि हेर कोयर उडोवन हो वाठार पेड्ड्यार जाताच. त्या भायर रातच्या वेळार चले आणि चलया ह्या वाठारांत येतात तेन्ना घुवळी वखदाच्या नशेत कसली वायट घडणूक घडची न्हय ह्या खातीर जतनाय घेवपाची गरज आशिल्ल्याचे वरन सांगता. आमगेले बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे न्हू हे हिंगा येताय, ड्रिंक माताय रातभर, ड्रग्स माताय. पूण एक आश्चर्य दिसता, एक सरप्राईज दिसता हेजे आमदार बाणावलेचो कांयच कुना. अक्कोच सोशल मिडियाचेर तेच लागून तेका लोकांचे एक नांव दवरला सोशल मिडिया MLA म्हणून. आमकां हे MLAचेर विश्वास ना. आमी जायत फाटी हांवें खुद जायत फाटी PIक सांगला तो गोंय सगळे कडेन वयता बोर्ड. तुगे घराको कितें जोडटे ते चोयना तो. हिंगा तुजे आतां ड्रग्सा इतलो आतां थिंगा यूथ ड्रग्स मात इतले सोऱ्याचे बाटली दिसती पडले तुका. सोऱ्याचे रातचे कपल जाताय. गोंयांत सद्या क्रायम रेट इतलो वाडल्या. हाल ते कपल्साक कोणे राती कडेन अटॅक केलो, कितें आनी कितें वायट जालें हेजो जबाबदारी एकलोच हे गांवचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार जातलो. पुलिसांचो आशिर्वाद असल्या शिवाय ड्रग्स विक्री करप शक्य नाशिल्ल्याचे बाणावलेचो आमदार वेंझीचे म्हणणे. ह्या सुवातेर पुलीस गस्त वाडोवपाक सांगला आणि बाणावलेच्या पार्किंग सुवातेर बसून सोरो पिवचे न्हय अशें आवाहन आमदार वेंझीन तरणाट्यांक केला. मुगे एक हंबल रिक्वेस्ट सगळे मुगेले गोंयच्या लोकांक आनी जे कपल्स आहाय तांकां की हांव म्हणा की बाणावले पार्किंग लॉटान तुमी येनाकाय, तुमी येयाय, बसाय, रिलॅक्स आय, बट प्लीज लेट्स नॉट मेक दॅट पार्किंग लॉट अ प्लेस टू ड्रिंक. Please don't make that a habit to come there and sit and drink alcohol because finally magi police has to do their work आणि जेन्ना police येता तेन्ना वयताय but मागीर परत येवन बसताय. So I have also requested the Kolwa police to make sure that patrolling is being done at all these areas. कित्याक फाल्यां क्रायम रेट वाडलो नाका. थिंगा कपल्स येवन लेट नायट रावलो नाका. I think all couples must go home before 10 o'clock so that there is no any other situation happening. Drug awareness campaign kurpak ami already in the plan gailli ha. Police has been informed to make sure that there is minimum scope left ki in my constituency drug peddling ja हे पुलिसेक खबर नासतो जायना. हांवें असेंब्लींतूय म्हणलो आहा की पुलीस इन्वॉल्वमेंट नासतना ड्रग इकपा जायना आनी जोरी तरी आज बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी ड्रग्स भितर जाता इट इज 100% विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पुलीस. And if the police is going to say that they are not involved in this, then they boro indiche ki त्यांक खबर ना. So this is the whole problem here. I think the PI of Kolwa has to take action and take responsibility. My request to everyone, parents as well as the youth of my constituency as well as the youth of Goa, please let's say no to drugs. I request all the parents, all the citizens. भीमा पाटीला सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
उजो भूंयकांप हुंवार सारकिल्या आपत्कालीन परिस्थितीत उजो पालोवपी दळाचो म्हत्वाचो वांटो आसता. मात आपत्कालीन परिस्थितीत कांय खेपे उजो पालोवपी दळाक समस्या निर्माण जातात. हाकाच लागून उजो पालोवपी दळान अग्नी संदेश हे ॲप तयार केला. ह्या ॲपाचो लोकांकूय फायदो आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकर हांणी सांगले. पळयात खास रिपोर्ट. आपत्कालीन परिस्थितीत सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका असता ती म्हळ्यार उजो पालोवपी दळाची. उजो पालोवप रस्ते अपघात, भूंयकांप, हुंवार, उद्देगीक धोके आनी हेर आपत्कालीन परिस्थितीक लागून जिवीत आनी मालमत्तेचें लुकसाण जावचें न्हय म्हूण उजो पालोवपी दळ सदांच तयार आसता. उजो पालोवपी दळांतले जवान अशा तरेच्या आपत्कालीन परिस्थितीत आपलो जीव धोक्यात घालून असली संकश्टां हाताळटात. मात कांय खेपे घडणुकेची सुवात सोदप दळाच्या जवानांक कठीण जाता. ह्या समस्यांचो सुटावो करपा खातीर उजो पालोवपी दळान एक ॲप तयार केला. अग्नी संदेश अशें ह्या ॲपाचें नांव. 29 नोव्हेंबर 2024 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या ॲपाचें लोकार्पण केल्लें अशी माहिती उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकर हांणी दिली. The mobile application Agni Sandesh is developed aimed at improving the efficiency and responsiveness of incident call dispatch and incident tracking. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant launched Agni Sandesh app on 29th of November 2024, marking a major step towards the tech-driven governance. Under the Goa Chief Minister Apprenticeship Policy, Sri Milroy Gomes was appointed as an IT support executive in the communication section of the Fire Force Headquarters, Santines, Panaji. During his training period, he developed the Agni Sandesh mobile application to enhance the incident call dispatch and tracking, aligning with the department's goal of modernizing the general public delivery at large. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतचे मार्फत अप्रेंटिसशीप पॉलिसी जेणे ती फॉर्म केल्ली आहा ती स्किमी बद्दल आमी असले टॅलेंटेड भुरगे आमी घेतले आनी तेजो चडांत चड आमी डिपार्टमेंटाक फायदो करून घेतलो. स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, ट्रॅफिक पोलीस आनी स्टेक होल्डर्स, जनरल पब्लीक हांकां चडांत चड हेजो फायदो जालोच आसतलो. अग्नी संदेश विकसीत करपी मेलरॉय गोम्स हांणी ह्या ॲपाचो कसो वापर करप तशेंच ॲप कशें फायदेशीर आसा हाची म्हायती दिल्या. अंडर द अप्रेंटिसशीप स्किमाचे आयिल्लो, सो म्हाका 1 year ट्रेनिंग जाल्लें. So under this training, I have seen how the control room was functioning, and I have seen some areas where they were getting issues with technology. So I had to streamline the operation. So with the help of our website developer Alan Logo from Technotrix, with him I have come up with this app to develop to make them easier and for other people also. So the app name we have given by the department has given the app name is Agni Sandesh. So if we talk about the functioning of the app, this is how the app is going to look. It is going to consist of a Google authentication, which is very seamless. You don't need to put a password, nothing. Everything is done through Google only. This is how the app is going to look. So if we talk about the feature of the app is going to consist of a SMS option. There, once you enter all the details and if you press submit, it will go through NIC SMS gateway, which sends SMS, that is normal SMS, as well as email and through WhatsApp. So we don't have only one option. We're going to have 3 options of this. It is better to have more than one options. So other than that, this is for authorized use only. And this is benefited to the district disaster management, the department as well, and the press and the public. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. केपें आमोणा वाठारांतल्या सेंट फ्रांसीस कॉलनींतल्यान सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती चोरी जाली. सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती आंगणात एका कवचेच्या फ्रेमीत आशिल्ली. केपें पुलिशेन हे विशीं FIR नोंद केला. फाटल्या दिसांनी दिकरपाल सेंट जुजे वाज पुतळ्याची मोडतोड जाल्यार अवलिडियो फातिमा पुतळ्याच्या चोरयेच्या प्रकारा उपरांत आतां केपें सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती चोरयेची ही घडणूक तडार आयल्या. केपे एरिया के सेंट फ्रांसीस कॉलनी आमोणा ह्या गांवांत एक घटना घडली म्हणल्यार जी सेंट झेवियर कॉलनी आसा थंय एक घरा मुखार जे फ्रेमीक सेंट झेवियराची मुर्ती आशिल्ली ती 3 आनी 4 ह्या मध्यरात्री ती थंयच्यान
काडून व्हेली, पूण जी काडून व्हरता फ्रेमीक जी ग्लासाची आशिल्ली, पूण तेका कसली तोडफोड करूना, पूण त्या ग्लासाक एक रॉक आसले ते मोडून ती व्हेल्ली आसा. आनी तेजे नंतर तेणी दुसरे दीस येवन पुलिसांक हेजे बद्दल सांगलें, पूण कंप्लेंट जावना आशिल्ली. पण काल तेजी कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली आसा, FIR जाल्ली आसा आनी पुलीस जे केपे पुलीस तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करता. आनी इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो सोमेश प्रभुदेसाय आसा त्यांनी सांगला ऑलरेडी पुलिसांचे डॉग्स काउंटर मागीर फिंगरप्रिंट जे डिपार्टमेंट आसा तेणी पुलिसांले तेणी येवन ते इन्व्हेस्टिगेशन केल्ले आसा. तशेंच ही कारवाई मुखार व्हरतना तेणी सांगला CCTV फुटेज ती लोकॅलिटीक आसा ह्या घराक तेकून लागीं घरां आसा तेंचे बी CCTV फुटेज तेणी चेक केल्या. पूण हे गोश्टी बद्दल जी मूर्ती काडून व्हेल्ली आसा, चोरी गेल्ली आसा, तेजे बद्दल कांयच ताका म्हायती मेळिल्ली ना. पूण इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. काल हेजे बद्दल FIR रजिस्टर जाल्यान केपे पुलीस हे जी मूर्ती व्हेल्ली आसा तेजी तपास चालू आसा. बोरीमोळ केप्या वाठारांतल्या खेळा संकुलनाची येवती घाय जाल्ली आसा. संबंधीत खात्यान ह्या संकुलनाचेर पुराय दुर्लक्ष केल्ले दिश्टी पडटा. नव्यानूच बांदिल्ले खेळा संकुलनाच्या भिंतीक चीर पडल्या, तशेंच जमनीक घाल्ले सगळे टायल्स लेगीत फुटल्या. देखून हे संकुलन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी खेळा संकुलनाचे सहाय्यक अजित देसायन केल्या. मेंटेनन्साक लागून आमी एप्लिकेशन केली आसा, ऑफिस नोट धाडलो आसा डिपार्टमेंटाक. तेमी एक्शन घेवपाची आमी धाडलो आसा. पूण ते क्रॅक्स आसा पळय सायडीन तुमगे स्टाफ बसता हे करतात मायनर क्रॅक्स आसा, पूण थोडे कडेन कुडकी बी पडलेले आसा न्हू. पूण ते मायनर आसा. पूण आतां ते हांव धाडटलो एप्लिकेशन नोट धाडटलो. आतां हांव ह्या म्हयन्याक धाडपा आसा कित्याक दिसा स्पोर्ट्सा लागून बिजी आसले. आतां हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भितरले मेंटेनन्स ना लायटीचे काम केल्यार कितली तेंप जालो? तुमी आतां केन्ना येयले हांगा? हांव आयल्यार जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं. पूण आमी इलेक्शन टायमार सगळी ते लायटी चेंजीस करून घेतला आनी आतां परते एप्लिकेशन केला की सगळ्योच लायटी त्यो ओल्ड न्ही, फॅनूच चलना. तुमचे ऑफिस स्टाफ बसता थंय फॅन म्हळ्यार कितें जाता 4-5 फोन घेता आनी रिपेर करून घेतला ते तरी ते ओल्ड फॅन जाल्ल्यान ते मदीं मदीं चलना. आतां त्यात परती रिपेर करपाक जाय. तुमची म्हायती नुसार तुमी केन्ना मेंटेनन्स केल्ले लास्ट भितरले? मेंटेनन्स म्हळ्यार हेजे आसा पळय लायटीचें ते पयर इलेक्शन जातरी करून घेतला. सगळी ट्यूबलायटी न्यू घालता. क्रॅक्स बी आसा तेजे? क्रॅक्साची म्हळ्यार कांय केलें ना. क्रॅक्साच्या बी आतां क्रॅक्सान बिजी आसल्या नेक्स्ट मंथा एप्लिकेशन काडटा. आतां हे तुमी कोणाक कळयतात? आमी एसिस्टंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ ना DSI डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड युथ. सरकारान नंदादीप इमारत विकत घेवपाच्या निर्णयाची रमाकांत खलपांक तोखणाय केली. सरकारान म्हापशा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची नंदादीप इमारत 25 कोटी रुपयांनी घेवपाचो निर्णय घेतला. मात ह्या जाग्याचो FIR वाडयलो जाल्यार ठेवीदारांची थकबाकी फेडून म्हापशा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक परतून उबी करूं येता. ह्या खातीर सरकारान फुडाकार घेवन ह्या बँकेचें पुनरुज्जीवन करचें अशें आवाहन बँकेचे आदले अध्यक्ष रमाकांत खलपान केलां. तर सगळ्यांचे डिपॉझिटचे पैसे घेऊन सुद्धा बँकेच्या हातात सबस्टॅन्शियल अमाऊंट सरप्लस जादा म्हणून आणि हांगाच अनेक वर्षांची आमची जी मागणी आशिल्ली की बँक बुडोवंक ना, ही बँक बुडोवंक ना. राजकारण खूप 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 जालें आणि तो फटको एकंदर आमच्या सहकार क्षेत्रात आसा. आज सुद्धा म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आपल्या पांयाचेर उबी जावंक शकता. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मुख्यमंत्री हे सगळे क्रेडीट तुमकां मेळटले. तुम्ही जर ही बँक परती उबी केली तर हे सगळे क्रेडीट उबे करपाची क्रेडीट त्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले, सरकाराक म्हटले तर पक्षाक तुम्ही तो प्रयत्न करचो. FIR 416 ऍटलिस्ट 300 तरी FIR घेवचो प्रयत्न करा म्हापसाची मेन. आणि जी इमारत उबी जी जातली त्या इमारतींतल्यानच सगळ्यांचे देणे फारीक जातले. आज जे आसा भितरल्यान ते फारीक जाता करंटली ते फारीक करचे आनी उर्वरीत जो पयसो उरता भितर रिझर्व्ह बँकेकडे सरकारचे नाती आसा. केंद्र सरकारचं निबंधक जो आसा सेंट्रल रजिस्ट्रार एका सरकार आणि निदान एक ब्रांच तरी सुरू करू जे आमी बँक ऑफ गोवा हे नाव दिलें
बँक ना जाल्यार क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह गोवा अशा प्रकारचे नाव देऊन त्या बँकेचे पुनर्जीव पूजित अवस्था. सो म्हणून कालचे स्टेटमेंट हे एक आनंद देणारे आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा चोपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.